IT आणि लायटीचे खात्यान केबलवाले आणि सर्व्हिस प्रोवायडरांक दिल्ली 31 जानेराची डेडलायन सोंपली. केबलवाल्यांनी वापरी नाशिल्ल्यो केबली काडपाचें उतर दिलां. ई काशीनाथ शेटये सांगता. 2 म्हयन्या भितर केबली काडच्यो. 3 फेब्रुवाराक IT अधिकाऱ्यांसयत बसका जातली. शेटये उलयलो. तर आम्ही तांकां 1 तारीख पर्यंत डेट दिल्ली न्ही, फाल्यांच्यान आसा. सो 3 तारखेक आमी वी वील टेक अ मिटींग विथ IT डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आनी दे हॅव टोल्ड अस दॅट दे वील क्लियर ऑल द ते सगळें बांदलां ते बीन क्लियर करतले म्हणून सांगलां. कोण आसात पळय तांकां आमी सांगलें ते बंचिंग सगळें क्लियर करना नाल्यार आमी क्लियर करतले म्हणून. तांकां जर दे आर क्लियरींग विथीन 2 मंथ्स सगळें जर आमचें क्लियर करून दिता जाल्यार वी हॅव नो ऑब्जेक्शन. तेच जर सगळे पोलावयले काडटा आमचें काम कमी जातलें. आनी तांणी एप्लिकेशनां कोण दिल्या आनी कितले पोला ते आमी आतां IT डिपार्टमेंटान वचून आनी ते चॅक करतले मागीर सगळें. तेजें म्हणणें कितें की तुमी सगळे कितेंय तरी मुवमेंट करात सो दॅट एक्चुअली तुमी विचारपाक गेले जाल्यार कितें जाता तें रॉंग जाता. आमकांय दिसता जे लायटीचेर पोलाचेर जे वायंडींग करून बी दवरता ते, पूण सद्या तें इतलें मुखार पावलां तें विदीन अ शॉर्ट नायट आमच्यान कटूय करपा जायना. सो आज आमी शेटये कडेन उलयला तेतून ताका सांगलां की आमी आतां एज पर IT डिपार्टमेंटान सांगिल्लें की सगळीं रजिस्टर्ड जाया म्हणून बिफोर 31st. सो आमी तरी प्रयत्न केला एज ए MSO की आमचे 99% जे LCO आसा ते रजिस्टर जाल्यात IT डिपार्टमेंटान. देर इज अ कम्युनिकेशन गॅप बिटवीन IT एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो तो म्हणटा आपल्याक कांयच इन्फॉर्मेशन येवना. सो आमी आतां ताकाय सांगलां की आमी आतां कलर कोडिंग कितें म्हणटा ते सिस्टम कशी आसती ती त्या प्रमाणे आमी आमचे जे पळय वायर आसात ताका कोडिंग घालतात आनी ताणें सांगलां आपल्याकूय तुमी बरोवन दियात विदीन शॉर्ट पिरियड तुमी करपात. एनीवे आमी करपा सोदतात. ITंतल्या सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायते प्रमाण आतां मेरेन 190 मायज एप्लिकेशनां आयल्यात. 46,144 खांब्यांचेर खंय केबल्स आसात. केबलींची लांबी 3,500 किलोमीटर जाल्या. एका पोलाचेर केबल घालपाक केबलवाल्यांक वर्सुकी ₹100 फी जाल्यार 1 किलोमीटर केबल व्हरपाक ₹1,000 लायसन फी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.